आम्ही तुझी वेची प्रजा मोगान आयल्या, एका मोनार कळत्या काळजात सर आम्ही जमल्या. खोर स्तुती हरसून किती आज आम्ही गायता, देव तू आमचो रचणार वर्तो तुका आम्ही मानता. जय तुका मोगाळ बापा, जय तुका देवा पुता, जय तुका पवित्रत्या, जय तुका त्रिएक देवा. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक आनी ह्या संजेच्या मिसाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत म्हणटा हांव. आनी आयच्या मिसाची ते सभा हे प्रेय आसात. अर्गामी स्थितात वॉल्झिना डिसोजा ल्हान फुलवाडो, डॉल्फी आनी हायसिंथ मिरांदा आपल्या खाजरी वर्साच्या उडासाक मदर तेरेसा वाडो, स्विझल डिसोजा बर्थडे संबंधी पवित्र काळजा वाडो, एमिल्डा फात्रावो मदर तेरेसा वाडो. ते बादीन एलिझाबेथ डिसोजाच्या आत्म्या बसत मीस पटयता सावियो आनी हेझल डिसोजा सांजूद वाडो. तशेंच हे मीस आमच्या फिरगजेच्या सर कुटुंबाच्या इराद्यां बसत जावन आसतलें, देखून आमी आमचे इरादे आमची ते सभा सांगाता घालून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या जिवितांत जियोंक उलो दिता. देव एकलो पूण एका देवातेंत एक जण हें आमच्या बावडताचें सत. आमी विश्वास दवरसो देव दयाळ, काकुळदार, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. आज ह्या देव कुटुंबाची परब आचरशितना तांच्या कुटुंबाचे शेगुणो आमच्याय कुटुंबांनी दिसून येवन दीत. त्रिएक देवाचे नांवे बाप्तिजम घेतिल्ली आमी आमची कुटुंबां एकवटाची, मोगाची आनी सोंसणिकायेची जावन दीत म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. परम पवित्र त्रित्वेची परब. ही परब आचरसीत आसतना आमी आतांच येदोळूस प्रस्तावनांत आयकल्ले बरी. देव एकलो जाल्यार तो एक देव आनी ताचे सांगता तसो पूत आनी पवित्र आत्मो तेग मेळोन एक देव जातात. आनी तशें आसतना आमी आमच्या कुटुंबांत जियेता, देव देवाचें कुटुंबांत जियेता आनी आमकां त्या आमच्या कुटुंबांत जियोंक एक आदर्श तो जावन आसा. तें सत मोतीन दवरन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जावया. आमच्या पातकाचें बोक्साने मागोवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांवसान सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच संवकार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता
देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा संगीताराया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सौम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या भुजव्याक बसता आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आणि पवित्र आत्म्या बराबर अगम परजळान तुझी येताय तुम्ही तिघी जण आरंभ आणि अंत नसलेलो आमचो महिमेवंत देव आमच्या आईच्या दाबाजीक परबे दिसा तुमकां ते गांक आमच्या त्रिएका देवाक कलतेपणी आम्ही प्रणिपात करता आणि दिनवाशी काळजान वाकणता पवित्र आत्म्या उदेशी जेजू तुझ्या पुता सोवे तुझी आपणालेली भुरगीं तुवें आमकां केल्याय ह्या मोलीक देणे ह्या संवसारांत विश्वास उपरांत सांबाळच्या उपरांत सरकार तुमचे महिमेंत जिणेचे वांटेली जावंक आनी ससनाक तुमकां वाखणूंक आमकां फावय आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना निर्गमन पुस्तकांतले वाचप सौरेश्वरान फरमायल्या प्रमाणे मोइजे पत्राचे 2 फालियो हाती घेवन सिनाय पर्वताचेर चडलो सौरेश्वर एका कुपांतल्यान सकला देंवून ताच्या बगलेक रावलो आनी ताणें सौरेश्वर म्हणलें नांव परगटलें सौरेश्वर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सौरेश्वर सौरेश्वर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगण आनी विश्वासान भरलेलो मोइजे तक्षण धरणीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें ताणें म्हणलें सौरेश्वरा हांव तुका मानवाला जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये वय ओ लोक दारूण काळजाचो पूण आमचे सुखी आनी अपराध बक्षी तूं आमकां तुजे दयजी करूंक स्विकार कर देवाचे उतारे Manani burbik tuka sasnacha sasna मानानी वळवी तुका ससनाच्या ससना सदैव तूं आमच्या पुर्वजांच्या देवा मानानी बुrbik तुका ससनाच्या ससना सदैव तुझे महिमेवून पवित्र मानानी बुrbik तुका ससनाच्या ससना मानानी वळवी तुका ससनाच्या ससना सदैव तूं तुझ्या महिमेच्या मंदिरांत मानानी बुrbik तुका
ससनाच्या ससना सदैव तूं तुझ्या राज्याच्या सिंहासनार मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना मानाने वळवी तुका ससनाच्या ससना मानाने वळवी तुका ससनाच्या ससना सा पौलन कोरीतकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाप भावा भयणीनो हांव तुमकां विदाय म्हणटा संपूर्णकाय जोडूंक पावा म्हज्या उल्याक पाळो दिया एका मनाचे जाया समाधान सदा तवळ मोगास आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो पवित्र उम्यान एकामेकाक नामान करा समेस्त भक्त तुमकां नामान धरतात सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसो देवाचें उतार हें देवाचे वडपकार Alleluia, 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 Alleluia. आनंद बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जो आसा जो आसलोलो आणि जो आसतलो त्या देवा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजून निकोदेमाक म्हळें देवान संवसाराचो सोयीम केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत्वंतल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक बगार ताका सस्नेक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारान धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक पुताक सत्वंतल्याची नीत जायना पूण हें कोण सारका सत्मनिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मनिना ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन जाल्या देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता मिसाच्या सुरवेर ग्रिटींग फ्रेज आसा एक बापाचें नवी म्हणले तक्षान आमी म्हणटा सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आज दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तेंचं वाक्य आमी वाचलें सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट पवित्र आत्मा जावन आसा बापाक आनी पुताक एकवटांस एक सकत उत्पत्ती ग्रंथाच्या सुरवेर आमी आयकता संवसार देवान रचले तदाळा कितें जालें थंय आमी पळयता देवान आपल्या शब्दान संवसार आसा केलो शब्द देवाचो शब्द आनी सांजुआ म्हणटा देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो म्हळ्यार तो शब्द जेजू क्रिस्त जावन आसलो या तो शब्द देवाचो पूत जावन आसलो
त्या शब्दा मरिफात देवान हो संसार आसा केलो आणि ते दाळा पवित्र आत्मा उदकाचेर वसतालो, या उदकाचेर वस्ती करतालो. देव बाप हो संसार आसा करता आसतना आपल्या त्याच शब्दा वरवीं आपल्या पुता वरवीं तो संसार ताणें आसा केलो आणि त्या वेळार पवित्र आत्मा त्या उदकाचेर वसतालो. परम पवित्र त्रित्वेस पयलें उदाहरण आमकां उत्पत्ती ग्रंथाच्या सुरवेरच मेळटा. देव एकलोच, पूण एकलो देव एक व्यक्ती न्हय, बगार तेग व्यक्ती मेळून एक देव जातात. बाप, पूत आणि पवित्र आत्मा. आणि हाच्या पयले वाचपांत निर्गमन पुस्तकांत मोइजे त्या सिनाई पर्वताक गेलो आणि फातराच्यो 2 पोळयो काणी घेवन तो पर्वतार चडलो आणि सरस्पोर थंयसर आयलो. ताच्या खुशीन तो उबो रावलो आणि त्या वेळार ताळो ताका आयकलो, सरस्पोर दयाळ आणि काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आणि विश्वासान भरलोलो. देवाचे गुण थंयसर आमकां तपशील रितीन तिडशिल्यात. दयाळ, काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आणि विश्वासान भरलो. आणि तो देवाचे गुण थंयसर आमकां आयकूंक मेळ्ळे. आणि मोइजेन ते दाळा देवा कडेन मोइजे उलयलो, सांगा लागलो, सरस्परा हांव तुका मानवलां जाल्यार दया कर म्हजे सांगता ये. हो तुवें दिल्लो लोक तो कठीण काळजाचो. तुवें सांगलें, हांवें सांगलें आयकूंक बहुत सवकास. तो हट्टी स्वभावाचो लोक जावन आसा. देखून तूं म्हजे सांगता ये आनी तांकां बऱ्या वाटेन हाड. मोइजे देवा कडेन लोकां खातीर आडदोस मागता. कित्याक ताका कळीत आसलें देव मोगाळ, देव दयाळ, राग करूंक सवकास, ह्यो सर्व गुण मोइजेक कळीत आसले. कित्याक ताच्या जिणयेंत त्या देवाक तो भेटला. त्या देवाक अडे मुखामुखी तो उलयला. तो मुखामुखी उलोवन जाल्या उपरांत आपल्या फर्जे थंय तो येता आसतना लोकांक मोइजेचें तोंड पळोवंक साध्य जावंक ना. कित्याक ताचें मुखामळ इतलें प्रकाशतालें आनी त्या खातीर ताचें मुखामळ ताणें लोकांत लिपयलें. कित्याक देव तितलो पवित्र जावन आसा. देवा कडेन उलयल्लो मोइजय पवित्र जाला आनी देव कितलो परजळीत जावन आसा तितलोच मोइजे परजळीक जावंक पावल्लो. ताचें तोंड तें प्रकाशान इतलें भरलें की मोइजेक सयत लोकांक पळोवंक साध्य जावंक ना. हें आमी निर्गमन पुस्तकांतच आयकता. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, जें कितें सा पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगलां आमकां तें आयकूंक मेळ्ळां. संपूर्ण कांय जोडूंक वावुरा, म्हज्या उल्याक पाळो दिया म्हणटा सा पावल. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता म्हज्या उल्याक पाळो दिया. कित्याक हांव जें कितें उलयतां म्हजें उतर न्हय, बगार देवाचें उतर तें जावन आसा. देखून समाधान सोदा आनी मोगाचो आनी शांतीचो देव ते दाळा मात्र तुमचे सभे आसतलो. के दाळा समाधान सोदा आनी ते दाळा मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सभे आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकाक नमान करा. आनी त्याच समयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. सा पावलान तांकां ग्रीट केल्लें या तांकां नमान केल्लो तेंचं वाक्य हर एका मिसाच्या सुरवेर आमी आयकता. समयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकवट आनी आमकां त्याच देवाच्या सारक्याचो आनी सुरपायाचो ताणें रचला. हे आमी पळयता
उत्पत्ती ग्रंथांत सक्कड जिवीक ह्या संसार रचता आसतना ताणें ताच्या शब्दाचो उपयोग केलो आनी शब्दा वरवीं ताणें सांगलें उदक जावं दी उदक जालें आनी दर्यो जावं दी दर्यो जालो सुकी भुंय जावं दी सुकी भुंय जाली आनी विविध रूख झाडां जावं दी तशेंच जालें पूण उपरांत आखरेक मनशाक रचता आसतना देवान मनीस जावं दी म्हणोंक ना भागार ताका आपल्याच सारक्याचो आनी सुरपायेचो रचलो देवाचें सारकें कसलें देवाचें सारकें दयाळ मोगाळ आनी एकवटाचें समाधानेन एकामेका पावल सांगता समाधानेन जियेया ते दाळा देवाचो मोग तुमचे सवय आसतलो आनी जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सांगता आसतली आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सांगता आसतलो त्या देवाक संत सिमनादीक आमी आज नमान करता आसतना देवाचें आमचे थंय ताणें केल्लें तें काम जावन आसा ताणें ताच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो न्हय मनशाचो नाश करच्याक न्हय मनशाची जडती करच्याक भागार ताणें ताका धाडलो मनशाचो मोग करच्याक आनी ताका पातकांतलें राखच्या खातीर ताणें धाडलो तर देवाच्या त्याच मनशाक रचच्या त्या घटनेचो उद्देश एकच तो जावन आसा आमी देवा बरी जाय आनी देव कशें एक जावन आसा बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तशें आमी आमच्या कुटुंबांत एक जाय आमकां मस्त नमणेचीं कुटुंबां आसात एक पयलें आमचें कितें म्हणटात कुटुंबाचें एटॉमीक कुटुंब तें जावन आसा आमचें कुटुंब आवय बापूय आनी भुरगीं ती मेळून एक जातात आनी तांचे थंय कोण व्हड कोण ल्हान म्हणना ती सक्कड एक त्या सर्गींच्या देवा बरी बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आसले बरी ती बाप आवय आनी भुरगीं एक कुटुंब जातात तें पयलें कुटुंब उपरांत आमचें वाडो म्हणलें एक कुटुंब आसा आनी त्या वाड्यांत गुरकार आसा प्रतिनिधी आसा आमी सर्ब सांदे आसा आमी सक्कड मेळोन एक वाडो म्हणलें कुटुंब जाता आनी ताच्या की वर्तें कुटुंब आसा तें जावन आसा फिरगज आनी त्या फिरगजेंत फिरगजेचो विगार आसा ताचे सांगता वावुरतेले आसात आनी ह्या धार्मीक भाव भयणी आसात आनी आमी सर्व लोक आसा ते सक्कड सांगाता मेळोन एक फिरगज जाता देवाची मांडावळ पळया कितली विचित्र आपूण एक कुटुंब जावन आसा देखून कुटुंब जावन आसा संपूर्ण आनी त्या संपूर्णकायेंत मनशाक आमी रचया त्या संपूर्णकायेंत मनशाक आमी आमच्या सारक्याचो जावन रचया आमी कशे तेग जावन एक जावन आसा तशें आमच्या त्याच मनशांनी बाप पूत आनी पवित्र आत्मा एक जावन आसले बरी तांणी तांच्या धाकटुल्या कुटुंबांत एक जावन आसजय वाड्या कुटुंबांत एक जावन आसजय फिरगज कुटुंबांत एक जावन आसजय दिएसेज म्हणल्या कुटुंबांत एक जावन आसजय आनी तशेंच वाराडो म्हणल्या कुटुंबांत आनी तशेंच सगळ्या रिजन म्हणल्या कुटुंब तातूंत आनी तशेंच देश म्हणल्या कुटुंबांत तांणी एक जावन आसजय देवाचे एकच एक गूण जावन आसा एकवटाचो गूण आनी त्या खातीर आमी पळयलें आयच्या वांजेलांत देवान संवसाराचो इतलो व्हरतो मोग केलो की ताच्या एकल्याच जनीत पुताक आमचे खातीर ताणें वोपून दिलो आमी नास जावच्याक न्हय बागार आमी रक्षण जोडच्या खातीर आमकां ताणें वोपून दिलो पवित्र त्रित्वेच्या विशयांत आमकां बायबलांत डिरेक्टली खंयसरी आयकूंक मेळना एक कडेन मात्र आनी सुरवेर उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता जे देवान आपल्या शब्दान संवसार आसा केलो त्या वेळार ताचो आत्मा उदकाचेर वस्ती करतालो हें एक घटन
दुसरें जेजूच्या त्याच बाप्तिस्माच्या वेळार आमी पळयता देवाचो ताळो सर्गार्तावन आयकता, तूं म्हज्या मोगाचो पूत म्हणून, या हो म्हज्या मोगाचो पूत म्हणून. आनी पवित्रात्मो पारव्याच्या रुपार ताचेर देवोन आयिल्लो आमी पळयता. हेर कडेन खंयचेय कडेन आमकां तेगी जण सांगता येवन मेळचे या आमकां दिश्टीक पडचे आमी पळोवंक ना. देवाचें उतर आमी आयकता, हो जावन आसा म्हज्या मोगाचो पूत, या तूं जावन आसाय म्हज्या मोगाचो पूत. आनी पवित्रात्मा त्या वेळार ताचेर येवन वस्ती करता. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र त्रित्वेतावन आमी शिकत जे जाल्ले लिसांव कितें. आज आमची कुटुंबां आसात, कशीं आसात पळयात तुमचींच कुटुंबां. बापूय आवय भुरगीं ल्हान आसतना आवय बापूय आसतना तीं सादारण जावन एकवटान आसात. आवय बापाय इल्ली म्हातारी जालीं, इल्ली प्रायेचीं जालीं, त्या वेळार पळयता ताचींच 3 भुरगीं एकवटान मोगान आसलीं. एकामेकाची तकली पुटोवन बापायन जोडल्या आस्ती खातीर पोलिसांक बसीन वेचे, कोर्टीक वेचे, तेच पूत सांगता आमी पळयता. तर देवान आमकां त्या खातीर रचलें म्हणलें एक सामान. वय म्हाका म्हजो बापूय दिला, म्हजी आवय दिल्या, तांकां म्हाका देणें जावन ताणें दिलां, आनी म्हाका म्हज्या त्या आवय बापायचें एक देणें जावन म्हाका तांणी ताका दिलां. आनी ती आमी ल्हान आसतना मात्र सांगता दवरच्याक न्हय. आमी व्हड जाल्या उपरांत तो म्हजो भाव, म्हजेंच रगत ताचें तें वळटा, आनी ती म्हजी भयण, तिचें थंय म्हजेंच रगत वळटा. कित्याक त्याच आवयचें त्याच बापायचें रगत आमचें थंय वळटा. आनी त्या खातीर आमकां पयलें कळीत नासलें, आतां DNA म्हणलें आसा. ते बापूय कोण, नीज बापूय तें सोदून काडूंक जाता, नीज आवय कोण सोदून काडूंक जाता. तशें म्हणटा आसतना तेंच रगत म्हजें थंय आसतना म्हज्या भावाक हांवें तूं म्हजो भावूच न्ही, म्हाका भावूच धंत ना म्हणून सांगचें कशें. जर तर म्हजी भयण, म्हजीच भयण, म्हजेंच रगत, म्हज्याच आवय बापाचें रगत तिचें थंय वळटा, तर तूं म्हजी भयणच न्ही, म्हजें रगत तुजें थंय नाच ना म्हूण सांगचें कशें. तें केदाळा जाता आमी व्हड जावन, व्हड म्हणल्यार खाली प्रायेंत व्हड न्ही, बगार मोतींत व्हड जाता, ह्या हांकारान भरता, आनी ते दाळा आमी एकामेकाक ना करता. देवान त्या खातीर म्हाका आनी तुका रचूंक ना. देवान म्हाका आनी तुका रचल्लें, आमी एकामेका सांगता जियेजय, माया मोगान जियेजय, दयाळायेन जियेजय. आनी त्या खातीर मात्र म्हाका आनी तुका रचलां. देव आमकां पळोवन कितलो एक बेजार पावता कोणा ह्या दिसांनी. पोरचो कोणींगी कित्याक म्हणटात, शर्मा उलयतना अशेंच सांगलें हांवें आयकलें, आमच्या क्रिस्तांवांच्या तितल्यो पोलिसांच्या पोलिसाच्या स्टेशनांत केजी आनी कोर्टांत आसच्यो केजी आमच्या क्रिस्तांवां खातीर आसात, की त्यो जाग्या खातीर आसच्यो केजी खंयच्याय दुसऱ्या जातीच्या कडेन नात. कित्याक जावं पुरो. आमी आयतारा मिसा येता, संदर्भ म्हणल्यार हप्त्या मदें मिसा येता, कुमसार जाता, कुमगार खाण घेता, एकाच कुमगारांत वांटो घेता, जाल्यार आमच्यो तितल्यो केजी क्रिस्तांवां तितल्यो दुसऱ्या खंयच्याय जातीच्यांतय नात. तर चिंतून पळोवंक आमकां एक अवकाश. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा ते एक जाण एक जावन आसात. ते खंयच्या दिसा विंगड जातात, जायना विंगड जावन त्या दिसा संवसार नपयस जातलो. पूण आमी ह्या संवसारांत आसलीं जेजूची ती मुखामळां,
ह्या देवाचें प्रतिरूप आमच्याच सारक्याचो आनी सुरपायेचो मनशाक रस आमच्याच सारक्याचो आनी सुरपायेचो ती सक्कळ एक जावच्या खातीर म्हजें मागणें जावन आसा म्हूण जेजून सांगलें तसलें तें शिकाप तें चिंताप म्हजे तावन पयस गेलां जाल्यार हांवूच ताचें कारण देव न्हय. देखून आज मोगाच्या भावा आनी मोगाच्या भयणी जर तर तुज्या भावाच्या विरोध कितेंय तुका आसा जाल्यार वच ताचे कडेन राजी जा. कोर्टींत केस आसा जाल्यार ती पाटी काड. कित्याक तुवें त्या कोर्टींत पुलिसांक खर्चिल्लो पयसो तसल्यो 2 आस्ती काणयेत या 4 आस्ती काणयेत तितल्यो जावन आसात. तर एक कोट सांडून आमी जियोवचे फावो तें क्रिस्तांव जिणी न्हय. त्या खातीर आज हो दीस देवान दिल्लो पवित्र त्रित्वेचो दीस. त्या दिसा आमी बऱ्या तरान एकामेका भाव बांदवपणान जियोवचे प्रयत्न म्हजे आनी तुजें चालू दवरया. जर तर म्हज्या भावाक म्हजे विरोध कितें आसा म्हज्या भयणीक म्हजे विरोध कितें आसा वचून आयच्या दिसा राजी जा. आज तो पयलो कुमगार तो कुमगार तूं सेवता ह्या इगर्जेंत आनी एकच कुमगार तुमी भाव भयण्यो भाव भयणीक सेवतात आनी तर घरा वचून एकामेका दुस्मान जातात तें कशें चिंतून पळया. जर तर तुमकां देवान आज आपयलां राजी जावंक संदान करूंक दयाळेंत मोगांत एक जावंक तें करूंक पेसाडा. उबे रावया. भवार्थाची उच्चारणी कर म्हणया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वपददार बाप तो सर्गाने पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व संसार असणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर काळापूर्वी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत सर्गांतून तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोन्स पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतांतान लिप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रवदेवरी तोलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतार स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पातकाच्या भक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो परम पवित्र त्रित्व सांगता आमी एक जावच्याक आनी तशेंच आमी सगळ्यांनी एक कुटुंबाच्या सान्या बरी जियोवच्याक त्या देवाची कृपा आमी मागया. मोगाळा बापा आमचे पयस सभे खातीर मागता पयस सभेच्या वडिलांनी सदांच तुजे संगी एकवटान जियोव संवसारांत तुका परगडची आनी साक्ष दिवचे तसले जिणी जियोव आदार दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकी आनी सरकारी वडिलांक पयतत्म्याच्या गिन्यानान भर आमच्या गांवच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थी रितीन तांणी वौरिशें कर. प्रत्येक जावन समाजान फाटीं उरलेल्यांची आनी निर्गतीची हाबीरवादी खातीर ववरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दुर्बळकाय पिडा अवघड झूज आनी अनवरान सांपण कश्टूंच्या सर भाव भयणींक तुका समर्पिता. ताणें तुजेर बर वचून जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजीचे गवळी परिशद संघ संस्थे आनी हर एका कुटुंबा खातीर मागता. आमच्या पिरगज समुदायांत त्रिंद दिसो हेकवट दिसो निवदी माया मोग सोसणीकाय बक्षणे सहकार आसल्या शेगुणांनी भरलेली जिणी जियोंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. गिमसेली रजा संपोवन
इस्कॉलाचे नवे वर्स सुरू करच्या सर भुरग्यांक शेगुणांनी नेटय ती प्रायेन जणवायन आनी भवडतान वाडोवन आपल्या कुटुंबाक अलंकार जावं दीत सर तिच्या वायटांतले आनी पाड सवयांतले तांकां निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या जिवणाक सांगाता मेळलेल्या आमी भोवपवीस रिंदादीची देख घेवन एकवट असो संभ्रम चलयशे आनी तो एकवट आमचे जिणयेंत दाखोवन दिशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळ आमच्या सर्गींच्या बापा, जशें तुमी ते एक जावन आसात तशें आमी ह्या संवसारान जियेतलीं सकड तुजीं भुरगीं एका मनान एका काळजान जियेशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. संतोष बरितायच्या वर्त्या दिसा काणीक घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका, स्वीकार तू कर ये बापा, स्वीकार तू कर ये बापा. उडो गोवासो वायदा कासो फळ गांवठीचो आमच्या कश्टाचो, उडो गोवासो वायदा कासो फळ गांवठीचो आमच्या कश्टाचो, स्वीकार करून ये बापा, बदलता मासर क्रिस्ताच्या, स्वीकार करून ये बापा, बदलता मासर क्रिस्ताच्या. संतोष बरितायच्या वर्त्या दिसा काणीक घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका, स्वीकार तू कर ये बापा, स्वीकार तू कर ये बापा. मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या सरस्वरा आमच्या देवा, भवार्थान आनी मोगान पवित्र त्रिवित्वचें नांव उरारून तुका भेटयता हांव ती आमच्या सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता, सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदर आनी सस्नाच्या देवा, सर काळे आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुतांनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकच देव, एकलो सर्वेस्पर, पूण तुमी एकाच देव आसता एकच जण न्हय, बगार एका देव सेंबाचे ते एक जण. तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुज्या महिमेचो गुट आमी तीर भवार्थान सत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीस अंतर नासलेली महिमा खालतेपणी वळखता. कर्यांनी सस्नाच्या देवा, एकल्या जाणाचो विशेष गुण आनी ते गांयचें एकच सैंब आनी समसारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता. हीच महिमा वाकोणून देवदूत आनी सर्गींचे दळबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तो, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान.
ओ सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले सुशेन कश्ट मरून सोसूंक उबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोट परगटवूया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही परगळता, तुझ्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीप्रेम उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वनेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मरे देवाचे माये संगती, भगेवन जुजे तिचो पोती, भगेवंत धर्मदुतां, भगेवन जूत देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा, सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोकसाय आमकां दी. सर्गींचे मागणे आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बुरवच्यान त्रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय सस्तांच्या सस्तांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबा आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करते रे आमची काकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करते रे आमची काकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करते रे आमका शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सर सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना तुझ्या पूण तुज्या उतरांत उतरांत म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. ये म्हज्या काळजां ये म्हज्या काळजां जेजू सळवंदारा ये म्हज्या काळजां तांणी भिडार थंयसर जेजू सळवंदारा सुम्या म्हज्या मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळो दिता तुका घेवंका शेता तुका सेंकला लेता ये तूं काळजान म्हज्या ये म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान जेजू सळवंदारा ये म्हज्या काळजां तांणी भिडा थंयसर जेजू सळवंदारा तूं सगळोच म्हजो आनी हांव सगळोच तुजो तुका हांव रेखता ये तू म्हज्या देवानी तू म्हज्या जिवा राव म्हजे सांगाता ये म्हज्या काळजां ये म्हज्या काळजां जेजू सळवंदारा ये म्हज्या काळजां तांणी भिडा थंयसर जेजू सळवंदारा प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या मासा रगतान तुवें आमकां दोशी केल्याय आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय. ह्या सर्गींच्या पोशणाचे गटायेन जेजू सगळें पवित्र आत्म्या वरवीं सगळ्या आमच्या चिंतनांनी आनी उतरांनी आनी करण्यांनी तुमकां ते कांय जाणांक आमी महिमा दिवंक पावो हें देणें आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भुरग्यांच्या वर्साचे मागणे सांगत आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां हो देही घेवन भुरग्यांचे वरास आचरण करूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवसता. तुज्या मोगाचो आनी कृपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू पर्यंत तुका मानवली जावं आपल्या आवय बापाय विधेय जावं मान दिवं आनी तांकां दुखय नाशे चलोवंक कृपा लाभय. प्रयतेगीत वारताना शेगून आनी फुलोवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां भर. आत्मीक संगतींनी तांकां सुडसुडीत कर. शिकपान बुदवण कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांबड नाशें तांकां सांबाळून दर. सरको बेसवेसून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरूंक तांकां कृपा दी. बापा हर एक आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूं आनी तांचेर आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी.
बाबा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ तांच्या मुखल्यान तो राव आनी तांकां वाड दाखय तांच्या फाटल्यान तो राव आनी तांची जतन घे तांचे सवे तो राव आनी तांकां सांगात दी तांचे वयर तो राव आनी तांकां आशिर्वाद दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. Patron Sanzuta Deva Amche pasot vilatika Patron Sanzuta Deva Amche pasot vilatika Patron Sanzuta Deva Amche pasot vilatika. सांजूता देवाक मागणे ह्या संवसारीन जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या घेवन जुता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ जेजू सोडोंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणां जाल्लोय ताच्या सोडणेची सुवार्ता तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान भरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कश्ट अडचण आनी संपवण निराशेच्या परिस्थितींत आसल्यांचो तूं गिरेश शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज हाड हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां. हांगासर आमच्यो गरजो आमचे इरादे सांजुदाक आमी समर्पण दिवया. आमच्या फिरगजंतल्या पिडेस्तांक तांणी बरी भलायकी जोडच्या खातीर सांजुदाक आमी मागया. आमच्या दानीक तांणी दिल्ल्या दाना खातीर तांकां 100 आनी फाटी मेळोवन दिवं म्हणून मागया. आमच्या भुरग्यांक परवां इस्कॉल सुरू जाता तशें आसतना भुरग्यांनी हरी एक दीस चुकनासतना इस्कॉलाक वचोंक आनी शिकाप बऱ्या तरान जोडूंक तांकां फावो कर म्हूण मागया. म्हज्या मोतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंडाळांक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तलीक पदवेन पयस धांवडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा संडल्यांक भरोसो दिवचें खेरीत देणे तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणेचे खांटे खुंटे म्हज्या काळजाची खोडसाण हांव तुका विटयतां. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां तिकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोडून दी. अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलें जावं. आमेन. सुम्याचे नांवी आमचो आदार सरस्पर तुमचे सवय आसो. प्रार्थुया दयाळ सोमिया भवर्तनच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेहनतले दयाळे आमी मागता. पिडेश्रीन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजण आनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजांतान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगाता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेत्यान राज करताय ससनाच्या ससनाक. सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवे रावण तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो
आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. वचोन येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तूं काळजाच्या गोड्या म्हज्या नामांत तुका परवश आमच्या माय म्हयन्याचे धुलो प्राणी चेना तुज्या लाभता माये लाभशे कर आमकां दिले आत्मोराचे पापाविले परतून आमी पडनशे आजा सारके जिंदी अशे तोडो माये नाका करूं गोपान तुज्या म्हाका ओडूं हुस्क्यार तुज्या म्हाका खेळ मोगाळ म्हजी जातू आवय माय म्हयन्याचे धुलो प्राणी चेना तुज्या लागता माये मोगाळ पुता सवे हांव परमोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान जोता देवा भगवान सचे कृपेन आमचे स्थानाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.